नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। शिवोले चोपडे पुलार एक्सिडेंट, बापूय पूत गेले, 4 जखमी। स्विफ्ट फॉर्च्युनराक एक्सिडेंट, ड्रायव्हर पळो। लोक फुर्योज, फॉर्च्युनराक उजो रस्तो आडायलो, ड्रायव्हर धरून 5 जाण ताब्यात। नीती आयोगाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान काढलो मायनिंग मोपा म्हादयचो मुद्दो, खणीचेर उपाय काडचो म्हणून प्रधानमंत्र्यान सांगला आयोगाक। म्हादयचेर जाव येता तिनूय राज्यांच्या मंत्र्याची बसका, मोपाचेर सुधारित EIA रिपोर्ट। सोमारा IMAचो राष्ट्रव्यापी बंद सोमारा सकाळी 6 ते मंगळारा फांतोडेर 6 मेरेन अत्यावश्यक वैजकी सेवा सोडून दोतोरांच्यो हेर सेवा बंद। गोयच्या IMA दोतोरांचो बंदाक तेंको। खाणेपारचो दशा जाल्लो हायवे कॉन्ट्रॅक्टराक परत काम करून घालूंक लायला जाग्यार। फुटिल्ल्या रस्त्याचेर मिडिया रिपोर्टा उपरांत आमदार मंत्र्यान घेतली दखल। कसिनो गोयच्या पर्यटनाचे भाग म्हणटा ते सरकाराच्या भूमिकेचेर नवो वाद। गोवा सुरक्षा मंचानूय केलो मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचो इशू, वक्तव्या फाटी घेवचे ना जाल्यार आंदोलन। शिवोले चोपडे पुलार सकाळी एक्सिडेंटान मोर्जे विठ्ठलदास वाड्यावेले फर्नांडीस बापूय पूत आगताक गेले। महाराष्ट्राची गाडी आनी गोयच्या गाडयेचो एक्सिडेंट। महाराष्ट्राच्या गाडयेंतल्यान लोकांच्यो फुजो, लोक चाळवलो, लोकांनी गाडयेक उजो घालो आनी 3 वरां रस्तो ब्लॉक। निमाणे पोलिसांनी मध्यस्थी करून ट्रॅफिक सोडले। लोकांनी ताणून धरिल्ल्यान महाराष्ट्राच्या 5 जाणांक ताब्यात घेतले। फामील सकाळी मोर्जेच्यान शिवोले फेस्ताच्या मिसाक वताली। महाराष्ट्राची गाडी शिवोलच्या सायडीक येताली। महाराष्ट्र रजिस्टर्ड SUV ओव्हरटेक करताना फुडल्या गाडये समोरासमोर व्हरून मारली। 6 जाणांच्या फामिलींतले 2 जाण आगताक गेले। गेला तो 62 वर्साचो जुआ फर्नांडीस आनी 25 वर्साचो ताचो पूत जुडास। आनी 4 जाण जखमी जाल्यात। जुआवाचे घरकान्नींक बरोच मार लागला, तिका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले। एक्सिडेंट जाला तो पळोवन लोक चाळवलो। महाराष्ट्रातल्या गाडयेंतले 5 जाण आशिल्ले तांणी फुज्ज्यो काडल्यो। लोकांनी गाडयेक सोमतो उजो घालो। एक्सिडेंट झाला सकाळी संग महाराष्ट्राची गाडी MS गाडी एक्सिडेंट झाला। डायरेक्ट आमच्या मोर्चेच्या भुरग्याच्या गाडयेक रॉंग सायडीन व्हरून डायरेक्ट मारला आनी आमची गाडी चलयतालो बाबा तो मिसा वयतालो। तो ऑन द स्पॉट कवर झाला। आनी एक हॉस्पिटलांत वयता दुसरी कवर जाल्या। आता तिसरी सिरियस आहा तेची माय। पुलिसांक सांगले की लोकलांनी आमी तांकां हाडा लोकांच्या फुड्यान। पुलिसांचेर कांयच एक्शन जायना। कित्याक एक्शन जायना ताका लोकांक सगळ्यांक ते गोंयकारांक हांव उलो मारता, हे अशें जर गोंयान जालें जाल्यार कितें करपाचें? जर गोंयान जगपाचें गोंयकारांक काय भायले भिकणाकार घेवन सोरो घेवन पिवन तेंच्यांनी गाडी एक्सिडेंट करून लोकांक आमचे मारून उडोवपाचें? हेचेर कायदो जायना? हेचेर कायदो कितें तरी एक्शन घेया तुमी। हे सोरो पिवन येता तेंचेर हे धरून रातभर पार्टी नाचता आनी सकाळी येवन आमच्या लोकांक मारून उडयतात। मागीर कितें आमच्या गोंयकारांक अशेंच एक्सिडेंट जावन मरपाचें? हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाची। निमाणे लोकांनी नेट धरिल्ल्यान पुलिसांनी ड्रायव्हरा सयत 5 जाणांक ताब्यात घेतला। चौकशी चल्ल्या। शिवोले ब्रिजार मिडल ऑफ द रोड एक एक्सिडेंट जालो बिटवीन फॉर्च्युनर कार आनी स्विफ्ट कार हेड ऑन कॉलिजन। फॉर्च्युनर कारान स्विफ्ट काराक मारली। फॉर्च्युनर गाडी चलयतालो शेखर दुबे आनी तो रावपी आहा मुंबय महाराष्ट्रा। तेजे बरोबर आनी गाडी आनी 4 ऑक्युपंट आसले फॉर्च्युनर गाडी अलॉंग विथ वन इन्क्लुडींग वन लेडी। आनीक इंजर्ड आहले पळय दुसरी स्विफ्ट गाडी तेतून 3 जाण आसले। एकटो जुडास फर्नांडीस एज 25 years रावपी विठ्ठलवाडा मोर्जे पेडणे। दुसरो तेजो बापूय आसलो जुआ फर्नांडीस एज 62 years आनी तेजी आवय मिलाग्रीन फर्नांडीस। ताका इमिजिएटली एकटो ऑन द स्पॉट डेथ जालें आनी 2 जाणां शिफ्ट केले आजिलो
आनी GMC तातूंतले दोग जाणांचे डेथ जाला, जुडास फेर्नांडीस आनी जुआंव फेर्नांडीस, बापूय आनी चेडो. आनी आवय जी आहा ती GMC एडमीट आहा. तशेंच एक्यूज चलयतालो ती गाडयेचो ड्रायव्हराक आमी अरेस्ट केला, तेजें मेडिकल एक्झामिनेशन केलां, आल्कोहोल टेस्ट केला आनी ताका अरेस्ट केला. ताका सेक्शन 304 लागला ऑफ IPC 304 ऑफ IPC. आनी तेंचे बरोबर आनीक ऑक्युपंट्स आसले ड्रायव्हराचें आनी तेंचें सगळ्यांचें मेडिकल एक्झामिनेशन केलां, आल्कोहोल एक्झामिनेशन केलां. आनी तेतूंत ते इंजर्ड फॅमिली इंजर्ड जे आहा एक्युजा बरोबर आहा ऑक्युपंट ते सुद्दां इंजर्ड जाले. देर आफ्टर immediately the injured were shifted upon the receipt of accident were shifted to the hospital. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. येता ते संसदीय अधिवेशना वेळार गोयच्या मायनिंगाचेर उपाय काडूंक बसका जाव येता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले नीती आयोगाच्या बसकेत गोयच्या मायनिंगाचो मुद्दो काडलो. मायनिंग बंदीन गोयची अर्थवेवस्था थंडावल्या, ताचेर उपाय काडचो म्हणून मोदीन आयोगाक सांगलां. मुख्यमंत्र्यान मोपा आनी म्हादयचोय मुद्दो बसकेत काडलो. मोपाचेर EIA रिपोर्टात गरजेच्यो दुरुस्त्यो करून सुप्रीम कोर्टान दितले. म्हादयचे निर्णय कोर्टांतल्यानूच, मात तिनूय राज्याच्या मंत्र्यांक घेवन एक बसका जाव येता. दिल्ली सावन गोंयांत आयल्या उपरांत आयतारा मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. तो BJPचे कोर कमिटीच्या बसकेक पणजे आयिल्लो. हांवें 3 विशय जे मांडले, विच इज द स्पेशली द 3M, विच इज द मायनिंग, म्हादय आनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. मायनिंगाच्या बाबतींत हांवें विशय सुप्रीम कोर्टान जो बॅन घातला जून 18तल्यान, त्या विशयाचेर खंय तरी सेंट्रलान इंटरव्हीन करचें, विच इज आमच्या सामान्य लोकांचो प्रश्न आसा हो हांवें म्हणलो. इतर मुख्यमंत्र्यांनी बी ते इशू जे रेज केल्लो, विशेश करून मध्य प्रदेशचो मुख्यमंत्री आसतलो, छत्तीसगड, बाकीच्यांनी रेज केल्ले. आनी स्पेशली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आपल्या समारोपाच्या भाशणांतल्यान मुद्दामून मायनिंगेचो विशय रेज केलो आनी तितूंत तेंच्यांनी मेन्शनूय केलें की गोवाची इकॉनॉमी जी आसा ही मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान स्लो डावन जाल्ली आसा. खंय तरी तेजेर आमकां रिथिंक करपाक जाय त्या विशयाचेर. आनी डेफिनेटली निती आयोगाचे बैठकेक सूचनाय दिली, तुमचे रिपोर्ट्स जे आसा हे कळोवचे, जेणे करून आमकां ह्या हेतूंतल्यान तेंच्या कडल्यान एक पॉझिटीव मॅसेज जी आसा ही त्या मिटिंगेंतल्यान गेली. सेशन चालू आसतना, पार्लमेंट सेशन चालू आसतना परत एकदां हेजेर बैठक जातली आनी खंयच्या पद्दतीन तेजेर सोल्युशन काडप हें ठरतलें. कमींग हेका आमकां डेफिनेटली बैठक तरी हेजेर नक्कीच जातली आनी ताजेर पॉझिटिवली सोल्युशनूय येवपाक शकतलें. म्हादयचे विशयाचेर म्हादय डिस्प्यूट जो आसा हो कर्नाटक आनी गोंया मदीं कितलींशींच वर्सां पेंडींग आसा. हांव स्पेशली पयल्यान पयलीं जलसंवर्धन मंत्री हांकांय मेळिल्लो. तांच्यांनी खात्री दिल्यात की जरी आसले जाल्यार आमी दोनूय मुख्यमंत्र्याच्या मदीं, तिनूय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक घेवन ताच्या मदीं एखादी बैठक जी आसा ही घडोवन हाडुया आनी कशा पद्दतीन प्रश्न सुट्टा हाजेर एक प्रयत्न करुया हें तेंच्यांनी सांगलां. आवटसायड कोर्ट सेटलमेंटचो बीन विशय कांयच ना. एट प्रेझेंट जो जरी आमकां NGTन निर्णय दिल्लो आमच्या फेवरान दिल्लो आनी काही प्रमाणात जे मदीं सेंट्रलान कितें तरी पत्र धाडलेलें तेजेरूय आमी रिक्वेस्ट केला की कोर्टात जर तशेंच मॅटर चालू आसत जाल्यार सेंट्रलाचो स्टँड जो न्यूट्रल आसपाक जाय एटलिस्ट. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेजो परत एकदां जेन्ना सुप्रीम कोर्टान EIA रिपोर्ट कर म्हटला, एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पॅक्ट रिपोर्ट, तर सो डॅट तो रिपोर्ट जो आसा हो केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान करचो पडटा. सो डॅट तोय रिपोर्ट जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी तयार केला आनी जेणे करून आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा हो बेगिनात बेगीन स्टार्ट करपाक मेळटलो. सोमारा इमर्जन्सी सोडल्यार हेर वैजकी सेवा मेळपाची शक्यताय उणीच. पुराय देशात IMAन वैजकी सेवा बंदाचो उलो मारला. पश्चिम बंगालात दोतोरांचेर जाल्ल्या हल्ल्यान देशभरातले दोतोर सध्या चाळवल्यात. सरकारी हॉस्पिटलांनी दोतोर सेक्युरिटी मागतात. सोमारच्या बंदाक गोयच्या IMAनूय तेंको दिला. गोयचे दोतोर सोमारा पणजे मूक मोर्चा काडटले. मेडिकल इमर्जन्सी आनी कॅज्युअल्टी वैजकी सेवात मात उक्ती आसतली म्हणून IMAन कळयलां. खांडेपारचो दशा जाल्लो हायवे PWD मंत्र्यान कॉन्ट्रॅक्टराक परत काम करून जाग्यार घालूंक लायला. मंत्री पावसकर प्रुडंटाक सांगता फोंड्या आमिगोस खांडेपार हायवेची दशा मिडियांत एक्सपोज जाल्या उपरांत आमदार रवी थंय पावलो. नव्या PWD मंत्र्यान तरी परिस्थिती पळोवन रस्तो जाग्यार घालचो म्हणून रवी उलयला. रस्त्याचें काम एकदम सबस्टँडर्ड. प्रस्न खंय विधानसभेतूय येवपाचो आसा.
हें एक्विशन बरें पयलीं जाल्लें कित्याक थोडे गरीब लोक आसले ते 10-15 वर्सां पयलीं हांगा घर सोडून गेले ते पयलीं रमाकांत म्हणटा तेजे आसलें फाटल्यानूय अशें लोकांलें आसलें आनी हें इतलें जें मदलें हें एक्विशन PWDन कित्याक सोडलें तेजें आतां निमाण्या वखदार थंय कित्याक वेळार कित्याक रावलें हें एक्विशन करपाक बाकीच्या लोकांची सगळ्यांनी घेतली तेणी पयलीं तेन्ना सरान सांगलें तशें हे आतां हो मदलो कुडको येयल्लो उरला तो बेगीन बेगीन तेणी घेवलो लँड एक्विशन कितें जालें तेजें बी हें जमीनदाराकडे सेटल करचें हे पळय बांदकाम जालां हें नॅशनल हायवेचें काम पूण हे पयल्यार लो क्वॉलिटी जी सायडीची ल्हान अशी बॉर्डर अशी बसून ते पळय ती काँक्रिटी घातल्या हे पळय ते फुटून कुडके जाल्ले आसा प्रमाण हे सगळे कुडके जाले सगळे पूण हे कुडके पळय जाल्यात बट आतां फुडाचे आमकां भंय दिसता पूल केल्यार पडत म्हणून पुलाचें हें आसा पूण हेजेर म्हाका दिसता नॅशनल हायवेन हेजेर हें करपा जाय हेजेर तेंची जबाबदारी तेणी हें काम पळोवपाक जाय नॅशनल हायवे आनी गोंयचे जे पळय आसा इंजिनियर जे नॅशनल हायवेचे तेंचेय बी आतां त्या नॅशनल हायवे आसा तेणी ते पळोवपाची गरज आसा म्हण हेजेर लक्ष हें लो दर्जो हें जो PWD मिनिस्टर आसा तेणी पळोवचें आनी जास्तीत जास्त हेजे खुलासो करचो हें कशें जालें आनी कशें पडलें आनी काँक्रीट घातलेली कशी फुटली पावसाचे फुटल्या गाडी बिडी कांयच बरें ना पावसाचे तर अशें फुटले पूण ब्रिजी कितें जातलो काय समजना हें काय फिलिंग केल्लें काय आं चड फिलिंग केल्लें न्ही पळय जमीन अशींतलें हय हय ते पकपाक पळयता मागीर ती जमनी पासून हालता ते सगळे ह्या फुडें कितें जालें म्हणून हेजेर बेगिना बेगीन PWD मिनिस्टर येवन पळोवचें आनी हे रस्ते सारके करचे किंवा आनीकय पुलाय बरें त्या वाटेन हें फुटलेलें आसा पुलाच्या सायडीक थंय कट पडलेलें आसा थंय हें जावं शकता आनी हो रस्तो खंय वयता हे सुरप कसो जाला हें काम आसा पळय नॅशनल हायवेचें काम सारकें जालें ना इंजिनियरींग सिस्टम सारकी ना म्हणून हे आतां नवीन PWD मिनिस्टर आसा पावसकारान येवन पळोवचें नाल्यार लोकांक डेंजरस असेंब्ली बीन तुमी कितें प्रश्न काडटले काडटा डेफिनेटली असेंब्ली काडटा आमी मंत्र्या कडेन उलयले तो सांगता ते प्रमाण ताणें कॉन्ट्रॅक्टराक काम परत सारकें करून दिवंक अर्द काडल्या कॉन्ट्रॅक्टराक नॅशनल हायवेच्या ते जें कितें जालां तें आतां बेगींतल्या बेगीन रिपेर कर म्हणून कम्प्लिटली काड आनी न्यू कन्स्ट्रक्ट कर म्हणलें का ओके आनी लोकांक आतां वचपा खातीर कितें दुसरें हें केलां वयता ऑन सांगला चीफ इंजिनियराक म्हाजे चीफ जो इंजिनियर आसा ताका डायरेक्शन दिलां ती वचोन इमिजिएटली चल आनी ते करता तेगे काम चालू आसा म्हाका तेगे आज कॉन्टेक्ट जाल्लो हो कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां परत परत हें करता म्हणजे पेडण्या सायडीन तेंचें काम चालू आहा थंय तेजो प्रॉब्लेम आहा हय सगळें थंय प्रॉब्लेम आसा सारकें म्हणजे हो कॉन्ट्रॅक्टरूच मातसो फॉल्टी आहा ना तो कॉन्ट्रॅक्टर पयलींच्यान काम खूब करता गोंयांत तशें ना फॉल्टीचो हांव म्हणटा का ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट कसिनो गोंयच्या पर्यटनाचे भाग म्हणटा ते सरकाराच्या भुमिकेचेर नवो वाद आता गोवा सुरक्षा मंचानं इश्यू केला मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य फाटी घेवचे आणि गोंयच्या जनतेची माफी मागची म्हणून सुभाष वेलिंगकराची मागणी 10 दिसां भितर माफी मागिना जाल्यार खंय मंच समविचारी संस्था आणि पक्षाक घेवन राज्यव्यापी आंदोलन करतलो सरकारान खंय गोंयाक कसिनो नगरी करून उडयल्या की हे कॅझिनो धोरण फुडें काडून गोंयची प्रतिमा इबाडपाचें काम जें भाजपचें सरकार आनी पक्षांतले नेते अशें मुठभर मंडळीन जें कितें ठरयलां तें आपलो पॉकेट मनी जो आसा तो सेक्युअर करपा खातीरूच आसा गोंयच्या जनतेच्या कल्याणाची चाड ना तांकां आपल्याक जे हप्ते मेळटात ते हप्ते कायम स्वरुपान रावचे हाजी तजवीज ह्या सगळ्यांनी केल्या आनी ताज्या खातीर आमी तांकां गोंयच्या प्रतिमेचो बळी घेवपाक दिवचे ना सरकार आनी पक्ष ह्या दोगूय कॅझिनो माफियांक विकते गेल्या दुसरें कॅझिनोचो समावेश आनी समर्थन हे जनतेच्या पयशांनी ज्यो सरकारच्यो जायराती दिता तातूंत निर्लज्जपणान घालपाक सरकारान सुरवात केलें आनी अशें करून मुख्यमंत्री पदाची शान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घालयल्ली आसा अशें गोवा सुरक्षा मंचाचें म्हणणें आसा गोवा सुरक्षा मंच सरकाराक 10 दिसांची मुदत दिता ह्या मुदतीच्या भितर सरकारान तांचो मुख्यमंत्री
प्रमोद सावंत हाणें जें वादग्रस्त विधान केलां तें फाटीं घेवचें आनी गोमंतकीयांची माफी मागची, जाहीर माफी मागची ताणें, नाजाल्यार तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन गोवा सुरक्षा मंच गोंयच्या जनतेच्या सपोर्टान सुरू करतले. हाज्या खातीर समविचारी राजकीय आनी बिगर राजकीय म्हणजे NGOs जे आसा ते ह्या सगळ्या संघटनांचे सहकार्य ह्या खातीर घेवपाची तयारी गोवा सुरक्षा मंचान केल्ली आसा. म्हणून 10 दिसांचो अल्टिमेटम आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गोंयचे सरकार हांकां दिता. कित्याक तांचो बाकीच्या कडेन खेळ जो चल्ला, करप्शन आनी कितें कितें आसा हें आसा, हांगा म्हणजे आमचो पीळ जो आसा, आमची आयडेंटिटी गोंयची जी आसा, ही आयडेंटिटी सांस्कृतीक नश्ट करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां आमी दिल्लो ना आनी आमी निकराचो लढो हाज्या विरोधान आमी दितले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. दिवचलचो सोंसडो जावंक नाका म्हूण दिवचल्या ज्येश्ठ नागरिकांनी आपल्याचेर भार घेतला. दिवचल नगरपालिकेक कोयराचो विलो लावन कोयर सॅग्रिगेट करूंक ते खातीर लोकांचे जागृतायेक आतां खंय दिवचलचे ज्येश्ठ नागरीक वावुरतले. सिनियर सिटीजनांची पालिके बरोबर बसका जाली. नगरपालिका खंय ही मोहीम रोखडीच चालू करपाची आसा. आमचो जो वेट कचरो आसता तो वेट कचरो लोकांक जर तांच्यांनी आयदनां सप्लाय केली आनी तो वेट कचरो जर तांच्यांनी जर तो त्यांच्या हितून घातलो तर तांकां तांची सबसिडी दिवपाची 50%. सो दॅट कितें जाता तो वेट कचरो तो कमी जातलो आनी तांच्या वयलो लोडू कमी जातलो. आनी दुसरे थोडे खूब पॉयंट अशे डिस्कस जाल्ले आसा की मेन म्हणजे आमी इश्कोलांनी वचून भुरग्यांक गायड करपाचें रिगार्डींग कचऱ्या विशयी, प्लास्टीक विशयी अशें ठरलेलें आसा. ह्या एका सगळे 4 कावन्सिलरूय आयिल्ले आणि आमचे जे सगळे जे सिनियर सिटीजन आहात ते सगळे आयले. तर नित्य जो कचरा जो आहे तो गोळा करण्यामध्ये आणि साफसफाईमध्ये वेळ आणि शक्ती जी खर्च होते त्याचं नियोजन होत नाही. हे चांगल्या प्रकारे जर नियोजन केलं मॅनपॉवरचं आणि टाईम बाउंड आपण जर कामाकडे लक्ष जर दिलं तर कमीत कमी खर्चात संपूर्ण शहर स्वच्छ करता येणं शक्य आहे. केवळ 2 तासामध्ये संपूर्ण शहर रोज 9 वाजायच्या अगोदर स्वच्छ होऊ शकतं. आणि कचरा गोळा करण्याचं काम जे आहे ते 9 ते 10 या वेळेत गाड्या आणि शहराच्या बाहेर कचरा नेणं, कलेक्शन करणं हे काम 9 ते 10 मध्ये होत आहे. 7 ते 9 मध्ये आपण शहरातले आम्ही सिनियर सिटीजन्स इच्छुक असलेली माणसं जर मदत करायला म्युन्सिपाल्टीला तयार असतील तर म्युन्सिपाल्टीच्या मॅनपॉवरला नियंत्रित करण्यासाठी 1 तासाचं काम करायला आम्ही तयार आहोत. नगरपालिकेन तांच्यो सुचोवण्यो आयकून घेतल्यात. ज्येष्ठ नागरिकाच्या आदारान दिवचल नितळ करपाची तयारी केल्या. कचरो आमचे जे नगरपालिकेचे वर्कर येता पळय त्या वर्करांच्या हातीन तो कचरो दिवप, आपली एरिया स्वच्छ दवरप, पूण तो कचरो काडून तुमी भायर उडोवपाक जायना म्हणून हें आमचें अवेरनेस तांकां आसतलें. हेचेर आमचे सिनियर सिटीजनाचे हितून आतां मिटिंगेन आमचे हितून एक डिसिजन आमी घेतला की ते स्वता जावन फुडें सरताले सिनियर सिटीजन सगळे आमचे. ते स्वता जेन्ना अवेरनेस प्रोग्राम करतले पळय ते 10-15 जाण ते येतले, ताचेर ते टॉक दितले, ताचेर सजेशन दितले लोकांक बाबा तुमी भायर उडोवपाक जायना, भायर उडयल्या उपरांत ताचो कितें इफेक्ट जाता. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. अनमोड हायवे बंद, तातूंत चोर्ला केरी मोले साखळी मार्गात ट्रॅफिक ब्लॉक जाता म्हणून ट्रक आनी बाकीची येरादारी होणा गांवकार वाड्या वयल्यान डायवर्ट केल्या. आतां ह्याय मार्गार दिसपट्ट्यो कटकटी सुरू जाल्यात. तेवट्या रस्तो अशीर आनी हेवी ट्रॅफिक वाडल्या. आत्र्या पैरान एक्सिडेंट, लोकांक त्या रस्त्यान म्हालाच्यो हेवी गाडयो नाकात.
बरोबर हाडटा आनी मेर बी उडयली होती मेरो घातल्या सारखी दवरली जाल्यार ती उडयता आयकाना सांगल्यार कशें सगळे कडेन रातभर अश्यो रातभर मात अशी दोल हांगा ना रातभर मोठ्यो गाडयो त्यो रातभर येता हे आता चिरे तुम्ही लायल्या मुद्दाम गाडयो अश्यो हाडटा म्हणून ते नाल्यार हे आमचे उडयता पावली उडयता होते नळे उडयता आमचे आमकां भयंकर त्रास जाता 2-2 तास हांगा ब्लॉक पडटा आनी लोकांक वचपाक मेळना रातचे आमकां झॅम पडना सबंद विमान तर आमी सबंद धुल्लोच खाल्लो जाणा धुल्ल्याचो भयंकर त्रास आतां पावसान लोकांक असं वचपाक मेळना सामके 2-2 तास लोक सारके हांव ब्लॉक जावन उरता गाडयो आनी सांगल्यार कोण आयकना अशी परिस्थिती जाता तुमची मागणी कितें आसा आमकां अशी गाडी नाकाय व्हडल्यो गाडी तरी येवपाच्यो नाका बारीक येता ते सोड पूण व्हडल्यो गाडी हांगा येवपाच्यो बंद जाल्यार बरें आसतलें अशें आमकां दिसता 20 मार्च ते 30 सप्टेंबर मेरेन चोर्ला केरी मोले सांखळे रस्त्यार हेवी म्हाल येरादारीच्या गाडयांक बंदी घाल्या. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. आयतारा वडा पुनव जाली. ह्या पुनवेक ज्येष्ठ पुनवय म्हणटात. ह्या पुनवेक सवाशीण बायल्यो वडाची पुजा करतात. घोवाक बरें आयुष्य आरोग्य मेळचें, प्रत्येक जल्मांत आपल्याक तोच घरकार मेळचो म्हूण सवाशिणी वडाची पुजा करतात. वडाक प्रदक्षिणा घालतात. वडाची ताळी घरांत हाडून पुसपाची पद्धत थोड्या फामिली आनी घराण्यांनी आसा. वडाच्या पानाच्या दोणांत ती फळाचो प्रसाद वाडटात. सवाशिणीची वडा पुनव. जोपर्यंत आपण आहोत तोपर्यंत नवऱ्याची साथ आपल्याला लाभू दे यासाठी यासाठी हे व्रत करतात. नाही ना काकणा फर्स्ट टाइम करताना काकणा जसं सवाशिणीचो सगळो अहंकार असता तो आमी वडाकडे दवरता आणि ती पूजा करता भटा कडल्यान आणि मागीर फूल डे आमी उपास करता. 7 राऊंड मारता. आणि ते बांधताना मारता तुम्ही? बांधताना म्हणजे ते बांधणं आणि म्हणजे तोडून जायना ते तुटूंक जायना. 7 फावटी राऊंड मारपाचे ते सुट घेवन आनी तुज्या मनानसून तुवें कितें कितें मागपाचें आनी ते 7 जाले 7 फेरे जाले काय मागीर हाडून ते धागो शिरकोन थंय दवरपाचो तोडूंक जायना म्हणल्यार हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबऱ्यो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.